आत्म्याचे सत्तेन काळजाचे भक्तेन एकवटीत मोनात बापा जमल्या मागा जेजू सांगाता तेंका गावोग्रा चिनयेचे बदलाप मागोना जायल्या सोम्या मोनपाय आमकां अमर जिविता यात्रिक आमी पळयणार आसा सर्गी बंदरा दिवशी संकता जेजू दिल्ले महिमेत आमकां वांटो दिवून बापा बरगोशान मागता. ह्या मेसाच्या बलिदानाचे इरादे अशे आसात. आपल्या जल्मा दिसा देवाक अर्घ जावन हे मीस भेटयता. जेसन वर्गीस अर्घ जावन अरुण डिसूजा, अर्घ जावन एल्ड्रिन जॉय डिसूजा, अर्घ जावन लिओ बी पेरेरा, एंड्रिया डिसूजा, जॉयस एंड्रिया डिसूजा हाच्या इराद्या पासून भेटयता. जॉयस आणि पीटर डिसूजा सरिल्ल्या सर गज्जवंत आत्म्या पासून भेटयता. इवॉन फ्रँक, रोजी रस्किना हाच्या आत्म्या पासून भेटयता. आलिस रस्किना, जुलियाना लोबो हिच्या आत्म्या पासून भेटयता. एंटनी अल्मेडा, जोस्फिन अँड सायमन सिरिल पिंटो हांच्या आत्म्या पासून भेटयता. जेसिंता रिबेल्लो आनी कुटुंब. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्ता थंय मोगाळ भावो भयणीनो, आज आयची लिथुर्ची आम्हा सर्वांक देवाक पयलो जागो दिवंक आनी आमचें जिवीत शेगुणांनी बरोवंक उलो दिता. आयच्या सुवार्तेंत फारीजेव जेजू लागीं कुणा मागचे विशीं आयकल्यार आयच्या पयल्या वाचपांत निनेवेकारां जोना प्रवाद्याच्या संदेशाक फाळो दिवन आपले पातकी जिविता खातीर प्राजीत करचे विशीं आमी आयकता. मोगाच्यानो आमच्या चलत्या जिवितांत आमी देवाक पयलो जागो दिवन क्रिस्ती शेगुणांनी आमचें जिवीत बरोवन सुवार्ता परगटची हातेरां जावंक कुरपा ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागया. आमची पातकां ओळखून आमी सर म्हणुया. हांव पातकी सर देवा आनी तुमकां सारून सांगता मनाची सारून वायट आनी बरें सारून हांवें जायतीं पातकां केल्या. होमचो अपराध, होमचो व्हड अपराध, ह्या सगळ्या दरिद्र आनी लोकांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पुजदार्थी आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविता पावोवं. आमेन. सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, ख्रिस्ता काकूळट कर, ख्रिस्ता काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर, सोम्या काकूळट कर. प्रार्थुया. खणवळ्या बापा आमच्या देवा, तुझे परजेचे भक्तीचेर दयण दिश्ट घाल. भायल्या वस्तूंनी त्याग आनी दणबण करून आनी प्रिती मोगाच्यो करण्यो वाडोवन भितरल्यान आमची काळजां तुजे सेवेंत अदीक थीर जावं. आमच्या सुम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
जोना प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सोरेस्पराचें उतर दुसरे फावटी जोनाक पावलें. ऊठ आनी निनिवेक त्या व्हड शाराक वच आनी जें सगळें हांव तुका सांगतलों तें त्या शारांतल्या निवास्यांक परगट कर. जोना भायर सरलो आनी सर्वेस्पराच्या उतराक पाळो दिवन निनिवेक गेलो. निनिवे एक भोव व्हड शहर. तांतल्यान सोलून वचूंक 3 दीस लागतले. जोना शारा भितर सरलो आनी 1 दीसभर चलत वचून अशें परगटूंक लागलो. फकत 40 दीस उरल्यात आनी उपरांत निनिवेचो नास जातलो. निनिवेच्या लोकान देवाचेर विश्वास दवरलो. तांणी एक उपास परगट केलो आनी सगळ्यांनी व्हडांनी तशेंच ल्हानांनी गुणी वस्त्रां पांगुरलीं. ही खबर निनिवेच्या रायाक पावली. तो आपल्या शिवासाना वयलो उठलो. आपली वस्त्रां ताणें काडली. गुणी वस्त्रां तो न्हेसलो आनी गोबरांत बसलो. उपरांत ताणें निनिवेंत अशें परगट करूंक लागलें. रायाचें आनी ताच्या अधिकाराचें फर्मण हें: मनशां आनी जानवरां, गोरवां आनी बकरे कितेंच खायना जावं आनी उदक पियेना जावं. मनशां तशेंच मोनजाती गुणी वस्त्रां पांघरूं आनी व्हडल्यान देवाक उलो मारूं. जण एकलो आपली वायट साल आनी आपल्या हातांक लागून आसुल्लो जुलूम सांडूं. कोण जाणा एखाद्या वेळार देव आपलें मोन बदलीत आनी आपलो जळतो राग तण करीत आनी अशें आमचो नास जावचो ना. देवान तांची प्रतिक्रिया पळयली. तांणी आपले वायट सालीक पाट केली. हें ताणें पळयलें आनी जें विघ्न आपूण तांचेर धाडटलो म्हूण ताणें तांकां परगट केल्लें त्या विघ्ना विशीं ताणें आपलें मन बदलिलें. ताणें तें तांचेर धाडूंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचें वळखकार. दुखेस्त आनी खालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. दुखेस्त आनी खालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. काकुळदारा देवा, म्हजी काकुळट कर. भोव कणवळ्या देवा, म्हजे गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या खतांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. दुखेस्त आनी खालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी देवा आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या दोळ्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडयनाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे थावन कान व्हरनाका. दुखेस्त आनी खालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना आसल्यार हांव ती भेटयतो. होम बोलयो ओपून दिल्यारी तुका नाका. देवाक मानवता तें बलिदानच एक खालतें काळीज. दुखेस्त आनी खालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. दुखेस्त आनी खालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. आतां तर म्हणटा सर्वेस्पर, सगळ्या काळजान म्हजेशी फाटीं येया, कित्याक हांव सगळोच बळो आनी काकुळदार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. आपले भोंवतणी लोकां जमेन सोडून येतना जेजू म्हणा लागलो, ही संतत नसती संतत, ती खुणा मागता. निजाय की जॉन प्रवादाचे कुणा शिवाय दुसरी कुणा तिका मेळची ना.
जशें जॉन प्रवादी निनिवेकरांक एक खुणा जाल्लो तशें मनशा पोती जातलो एक खुणा हे संततेक. जडतेच्या दिसा दक्षिणेची राणी हे संतती समें उबी रावतली आनी हे संततेक गुण्यावकार करतली. कित्याक सलमांची जाणवायची उतरां आयकूंक अर्द संवसार पयन खन ती आयिल्ली. पूण सलमां प्रास वर्तो हांगा आसा. जडतेच्या दिसा निनिवेचो लोक हे संतती समें उबो रावतलो आनी तिका गुण्यावकार करतलो. कित्याक जॉनाची शिकवण आयकून निनिवेकारांनी आपली जिणी बदलली. पूण जॉना प्रास वर्तो हांगा आसा. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आपली सगळी जिणी पातकांत सरोन एक दीस हांवें पातकांकडची सोडल्यांत हांव बरो जालां म्हूण एकल्यान सांगल्यार आमी पातयेता गी. हें साद्य गी. जायतीं वर्सां वायट सवयेचो गुलाम जावन एक दीस एकलो येता, हांवें ते वायट सवय सोडल्यात, हांव बरो जालां म्हूण सांगत जाल्यार आमी पातयेता गी. हें साद्य गी म्हूण आमकां भोगता. पूण आयचें वाचप हें साद्य आसा म्हूण आमकां सांगता. हें साद्य आसा म्हणून. निनिवे शाराचो लोक खोटेपणान जियेतलो. जॉना प्रवादीन देवाचें उतर तांकां परगटलें. देवाची खुशी देव तांचे तो कितें आशेता म्हणून तांकां सांगलें. तांणी प्रार्थीत करून तांची जिणी बदलली. आनी आयच्या शुभ वार्तेंत निनिवेकारांचे आदर्श जेजू जुदेव लोकांक सांगता. तांणी तशेंच करचें म्हणून तो आशेता. पवित्र सभेच्या चरित्रेन पळयल्यार जायते सांत भक्त आसात फाटकी जिणी जियेले ते, पूण संपूर्ण तरेन बदलले. आनी आमी जाणा थोडे व्यक्ती वायट सवय बली जाल्ले संपूर्ण ह्या वायट सवयेचेर जैत वेल्ले ते आमकां गोत आसूंक पुरो. तर फाटकी जिणी बदलून फाटाक नासतना जिवंक साद आसा म्हूण आमकां कळटा. निनिवेकारां हें कशें साद्य जालें? सगळी जिणी फातकांत सावन एकच फावटी नवें जिवीत जिणी बदलूंक साद्य आसा. पयले सुवातेर जॉनान तांकां सांगलें फकत 40 दीस आनी देव तुमचें शहर आनी तुमकां नाश करतलो. आनी त्या लोकांनी जॉनाचें उतर पातयलें. खंडी जावन नाश जाता म्हूण चिंतलें. आनी ताणें कितें केलें? 40 दीस म्हूण आमी बरी जिणी जियेवया. खंडी ताणें पातयलें नाश जातलें म्हणून. देखून बरी 40 दीस म्हणी बरी जिणी जियेया म्हणून ताणें चिंतलें आनी तशें केलें. पळया तांची जिणी मोटवी. आमी हो संवसार सांडून वेतले हांव हें तांकां तांच्या मोतीन धरन मोठीन घट्ट केलें आनी तांणी बरी जिणी जियोंक कोटेपण सांडूंक तांकां साध्य जालें. जर तर आमी आमची जिणी लांब आसा म्हूण चिंतल्यार खंडी सावन आमकां बरी जिणी जियोंक तितलें सलीस जायना. जर तर आमची जिणी थोडेच दीस ह्या संवसारांत म्हण चिंतल्यार आनी ती गंभीरतेन आमी घेतल्यार इल्लें सिरियस जावन घेतल्यार खंडी सावन आमकां साध्य जाता. आनी पवित्र सभा आमकां 40 दीस दिता प्रार्थीत करूंक, जिणी बदलूंक, बरी जिणी जियोंक, पातकावणी जियोंक. जर तर ह्या 40 दिसांनी आमचे हर प्रयत्न आमी केले तर पातकावणी जियोंक प्रार्थीत आमी करता आनी बऱ्यो करून करता आनी हाच्या मुखांतर आमची जिणी बदलता आनी आमी पातकावणी जियोंक
देवाक मानता असले जिवंक ह्या 3 दिसांनी आमी प्रयत्न करता. तर आमची जिणी मोटवी थोडीच दिसाची म्हूण चिंतून आमची जिणी बदलूंक आमी हर प्रयत्न करता. दुसरे सुवातेर दृढ मोन पळय आमी सगळ्यांनी जिंजवार केलो. त्या दीस खंडीत सावन आमकां ताळणी आयली मदें मदें खावया म्हणून. पूण आमी कितें केलें ना आमचें दृढ मोन आसलें आमी जिंजवार करी जाय पाळी जाय म्हणून आमी आनी तें आमकां साध्य जालें. आमच्या त्या कुडीच्या ओडणेचेर आमी जैत वेलें. तशेंच जर तर आमकां आमी वायट संवयेचेर तशेंच आमच्या सुवेच्या पथकाचेर जर तर आमकां त्या ओडणेचेर जैत व्हरूंक जाता कशें आमकां जिंजवार आमकां त्या ओडणेचेर आमकां जैत व्हरून साध्य जालें तशेंच वायट ओडणेचेर हेर वायट ओडणेचेरय आमकां जैत व्हरूंक साध्य जाता. तें कित्याक केन्ना साध्य जाता जर तर दृढ मोन आमचें तें आसा तर त्या दीस जिंजवार करून साध्य दृढ मोन आमचें तें आसलें. तशेंच हेर दिसांनी ह्या दिसांनी दृढ मोन हांव पातकाक करना पातकाचे समय सुकयता असलें दृढ मोन आमचें तें आसा तर खंडी जावन एक बरी जिणी देवाक मानताच असली जिणी जिवंक आमकां साध्य जाता. तशेंच आयच्या किर्तनांत आमी पळयलें दाविदान पाताक केल्लें प्रद्वराचे पाताक तो पाताक रडलो आनी ताची भोगणां ताची दूख ताणें किर्तनां मुखार सांगलें आनी तो सांगता एक दृढ मोन म्हजें तें आसा कर म्हणून देवा लागीं मागता. केन्ना दृढ मोन आसा आमकां पातकातावन पयस रावूंक साध्य जाता. तिसऱ्या सुवातेर ह्या प्राजीत काळार आमी देवाच्या मोगाचेर ध्यान करीत जाय नियाळी जाय. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकाच पुताक ताणें धाडलो ह्या मनशांनी नाश जायनाय बाचाव जायचे म्हणून. आनी देवान आपल्या पुताक धाडलो मात्र न्ही ताणें कश्टांचें तें मरण मरोंक ताका मोर म्हणजे देवान आपलो पूत मनशा खातीर कश्टोवचें ताका खंडी जावन बरें दिसोना जाल्यार मनशा कुळाच्या मोगा खातीर ताणें कश्टाचें केलें. जेजूनी कुशेन आपले कश्ट मनशा कुळाच्या सोडवण्या खातीर मनशा कुळाच्या बऱ्याकपणा खातीर सोंसले. देवाचो मोग हो ह्या मोगाचेर नियाळन आमी खंडीत थावन पातकां थावन पयस रावया. कित्याक जेजूच्या कश्टांक कारण जाल्लें आमच्या पाताक सांत भक्त देवाच्या मोगाचेर नियाळन देवाचो मोगाचो अणभव जावन ताचे उपरांत पाताक करूंक पातकां थावन ते पयस रावताले. कित्याक देवाचो मोगाचो अणभव तांकां जालो. केन्ना आमकां देवाचो मोगाचो अणभव जाता आमी पाताक करूंक मुखार सरना. तर मोगाचें न्हू ह्या प्राजीत काळार प्राजीत करता आसतना बऱ्यो गुण करता आसतना देवाक मानता आसलें जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करया ही कृपा आमी मागया. आमी घेऊन आयल्या काणिको तुझ्या पायां तळा मानून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगाळ्या सर्वेस्वरा देवा सृष्टीच्या रचणारा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुदुदार देवा बापाक मानताच असलें साम म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्मान मानून ठेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा
तुझे महिमेक समर्पंक तुवें आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका बेडयताव. ससनाच्या जिविताचे वोकात ती आमकां जावच्याक पवित्र आत्म्याचे सक्तेन ती बदल आनी जेजूचे मांस आनी रगत जायशें कर. हे आमी मागताव त्यास तुज्या पुताचे नांव बी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धेन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर खाळी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मोनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो काळ हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंदावण्यो धामून तुजी साकरी करूंक न्हिदलो बिकाळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सरतेल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरनात तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या देवदूतां संगाती तुजी स्तुती करूंक निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायतां. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार प्रभा तुज्या वैभवान मुनसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नाम येतला जय मुनसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्यांत धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कस मरून सोचूंवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समीस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणचे. तेच परी जेवण जातस ताणें कास घेतली तुका नव्यान तीन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या निससनी कराराचें रगत पातखांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वरवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगट पगतुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन कोण आमी परगडता. तुझ्या येण्याक आमी यात्रेकता. तुझ्या येण्याक आमी यात्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमच्या समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उदास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवीन बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां
आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक जे पसळीत मुखामूळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाचे मे संगती भगवन धम दोता आनी सर खाणी तुका माणवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेधार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सडुंदराची आज्ञा मना धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र साम तुझे राज येवं तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी सरांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिताम तशें आमची पातकां मुगस आनी आमकां थाळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस खाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुटेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धम दोता म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोब्या आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका आमेन अमर जिविताचे जरी सशी आमी या ताबानातली ही भुतान बागो आमी या दुडून आसताना विकते फारीकरना सापिये सासना बाळच्या खाणाक लागले आमी या जेजू जिविताचो उडो ताका सेवची भुकेवची ना ताचे रगत खरेंच पिवप
संसार दिता जीव प्राण अमर जिविताचे जरी सशी आमी या कामनातली निवूतान भागव आमी या दुडून आसतना विकते फारीकता सापिये सासना बाळच्या काळाक लागले आमी या प्रार्थुया. देवा कुलदारा बापा, तुझ्या संस्कारा वरवीं निरंतरी तूं आमकां पोसताय. तातूं आमी आतां वांटो घेतला, ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सपोदिदार्थी बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरो उपकार. जय तुका सर्वोंदारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या कुर्सा तू जावन आसाय मूळ मोगानी स्वतंत्राचे प्रकाश घालसर मनशांचेर सदा वारसो तेल्यांचेर जय तुका सर्वोंदारा जय तुका कुर्सा जेजूच्या मोगाळ पुत्रा सोबे हांव पालवरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाची करवेने वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.